नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. फातोर्डा जिल्लो हॉस्पिटला लागसार जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात एकल्याक मरण. फातोर्डा पुलिशेन अनवळखे आड केला गुन्यांव नोंद. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू. सावर्डे 70 काडटा उदका खातीर वळवळे. लोकांनी उदका पुरवण कार्यालयाचेर घाली धाड. बेगोबेग उदकाचो प्रस्न करचो सुटावो, थळाव्यांची मागणी. सेगीत पडपी पावसाक लागून दूधसागराचेर वचपी पर्यटकांक घाल्ली बंदी. पावस उणो जाल्ल्यान पर्यटन वेवसायाक केली सुरवात. सुमार 100 पर्यटकांनी दूधसागराक दिली भेट. राज्यात पावसाचो नेट सुरूच. मोंथा चक्रीवादळाचो गोंयांत फटको. वेगवेगळ्या वाठारांत पडझड. शेतांचें लुकसाण. लोकजीण विस्कळीत. कोमनीदाद जमनीचेर आशिल्लीं घरां कायदेशीर करपा खातीर राज्यांतले सगळे कोमनीदाद संस्थांनी करचें सहकार्य. तांचे आड न्यायालयांत वचचें न्हय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. म्हजें घर येवजणेच्या विशया वयल्यान तापली मयेची ग्रामसभा. म्हजें घर येवजण म्हळ्यार सरकाराचो जुमला. थळाव्यांनी केलो सणसणीत आरोप. आतां पळयात खबरो विस्तारान. दूधसागर हंगामाक सुरवात जाल्या. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून 25 ऑक्टोबर ह्या दिसा व्हडा प्रमाणात आयिल्ल्या पर्यटकांक परतून धाडले. उपरांत 26 ऑक्टोबराक पावस उणो जाल्ल्यान पर्यटन वेवसायाक सुरवात केल्ली. सुमार 1303 पर्यटकांनी दूधसागर धबधब्याक भेट दिली. कांय वरां उपरांत परतून वाऱ्या वादळाच्या पावसाक सुरवात जाल्ल्यान दूधसागराचेर वचपाक बंदी घाल्ली. सोमारा परतून ह्या वेवसायाक सुरवात केली. सुमार 100 पर्यटकांनी दूधसागराक भेट दिली. आमी कुळ्या आसा ज्या जाग्यार हांगा पर्यटन हंगाम चलता आनी मोठ्या प्रमाणात दूधसागर असोसिएशनाची गाडयो हांगा पर्यटकांक घेवन वचपाक सज्ज आसा. 25 तारखेक जेन्ना दूधसागर पर्यटन पावसाक खातीर फॉरेस्टान बंद दवरलो तेन्ना मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्युरिस्ट आयिल्ले आनी तेन्ना सगळे ट्युरिस्टांक माघारी वयचे पडले आनी तेका लागून 26 तारखेक हांगा पर्यटन हंगामाची जेन्ना चालू जालो आनी तेन्ना 190 जीप गाडी गेल्यो आनी 190 1330 पर्यटकांनी दूधसागरार भेट दिली. आज 27 तारीख आतां सकाळी 9 दूधसागर चालू जालो आनी आतां 10 पर्यंत जवळ 10 साडे 10 पर्यंत जवळ हांगा जवळ 100 पर्यटकांनी दूधसागराक वचपाक गेल्ले आसा गाडयो आनी आतां सद्याक सामकी थंड आसा. ट्युरिस्ट पावसा बंद आसल्या कारणान बंदाचो हो परिणाम जालो. एक दीस बंद दवरल्यान हो परिणाम जालो अशें लोकांनी म्हणणें आसा. पूण जेन्ना ट्युरिस्ट बंद जाले आनी आतां पावस पडटा ह्यो टायमार थंड जालें पूण अजून मेरेन तरी ट्युरिस्ट सद्याक चड येयले ना. दिसभराक गाडी कितली सुट्टा ते तरी पळोवया. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. मॉन्सून सोंपलो तरी गोंयांत पावसाचो नेट सुरूच आसा. अरबी दर्या आनी बंगालच्या खाडीत तयार जावपी मोंथा चक्रीवादळाचो गोंयाकूय फटको बसला अशें कळटा. हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येलो अलर्ट जारी केला. आयतारा पणजेत 69.2 मिलीमीटर जाल्यार मोपा 35.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत दाबोळी सगळ्यात चड 131 मिलीमीटर जाल्यार साग्या सगळ्यात कमी 36.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून शेतकारांचें लुकसाण जालें. तशेंच राज्यांत कांय वाठारांत झाडांची पडझड तशेंच घरां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात. पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. हांगा अचानक आमचे घर पडले. माझी मम्मी बीन GMC सध्या ऍडमिट हा आणि पप्पा बीन कामाक गेला आणि आम्ही सारखी गरीब गणीत सारखी आणि मातशी हेल्प करची आमची. किती कशें पडलें हें? झाडां भितर सगळे हे जाल्लेले वाडी लागलेली आसली ताका लागून पडलां. हय. केन्ना पडलें? आतां पडले दिसता म्हाका खबर ना. मी गेल्लो एग्जामीक न्हू सो. आनी कोण नासलो घरान? कोण ना घरान कोण आसलो जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम जातालो न्हू. कोमनीदाद जमनीचेर लोकांनी बांदिल्लीं घरां ही सरकाराच्या मान्यतायेन न्हय जाल्यार कोमनीदाद संस्थेंतल्या लोकांच्या मान्यतायेन बांदल्यात.
ह्या लोकांक तांची घरां कायदेशीर करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या कम्युनिदाद संस्थांनी सहकार्य करचें, तांचे आड न्यायालयांत वचचें न्हय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कोणाचेच घर मोडचें न्हय हो ह्या येवजणे फाटलो हेतू आसा. सांखळे म्हजें घर येवजणेच्या अर्जांचे मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी वांटप जालें. ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. कोमुनिदाद लँडाचो हांवें परत सांगता की बऱ्याच जाणांक आपूण कोमुनिदाद लँडान रावता हेंय खबर ना. आमच्या मतदारसंघात कोमुनिदाद लँड हरवळ्या पंचायतीत खूप मोठ्या प्रमाणात आसा, वेगळ्या पंचायत क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात आसा, नावेले ग्रामपंचायतीत खूप मोठ्या प्रमाणात आसा की जे कोमुनिदाद लँडात रावता आनी कोमुनिदाद लँडांतलीं घरां ही रेग्युलरायज करपाची ही म्हाका दिसता हाज्या सारकी बरी संदी आनीक आसची ना. कोमुनिदाद लँडाचेर रेग्युलरायज करपाचो फॉर्म वेगळो आहा, तो फॉर्म तुमी घेवचो पडटलो, तो फॉर्म भरचो पडटलो. तेकाय बी म्हणजे परत तुमी एक एफिडेविटूय दिवचो पडटलो आनी कोमुनिदादी कडल्यान कन्सेंट घेवचो पडटलो. तुमी डायरेक्टली कोमुनिदादीचो जो कोण तुमचो अटर्नी आसा किंवा जो कोण कस्टोडियन्स आसा ताका मेळोन ताज्या कडल्यान ती एनओसी घेवपाची की आपूण ह्या जागेर 2014 पयलीं आपल्याक कशी आपूण एनक्रोच करून रावला आसत किंवा आपूण तुवें दिल्या आसतली, कोणा कडेन पयलींची पावती आसतली, कोणा कडेन पयशे भरलेल्याचे आसतले किंवा डायरेक्टली तेजेर एफिडेविट करून दिल्ल्याचे आसतली. ती फॉर्म भरपाचो आनी ताका कन्सेंट दिता तोय लावपाचो आनी 2014 पयलींचे डॉक्युमेंट लावपाचे. हांगा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम घर आनी घरा भोंवतणी 200 मिटर, घरा भोंवतणी 2 मिटर म्हणजे मॅक्झिमम जागा ही जे 300 मिटर ही जागा जी आसा ही तुमकां मेळपाक शकता. आनी ताकाच लागून ही जागा घेवपा खातीर कोमुनिदादींतले सगळे जे आसा तांच्यांनी ताका सहकार्य करचें. कोमुनिदादीच्यो जितक्यो जितक्यो कमिटी आसात त्या कोमुनिदादीच्या सगळ्या कमिटींनी हांव पुराय गोंयभरच्या कोमुनिदादीच्या लोकांक आव्हान करता की कोमुनिदादीच्या जागेक घरां बांदलेली ही सरकाराच्या कन्सेंटान काय बांदून आशिल्ली, ही तुमच्या कन्सेंटान बांदल्या आसतली. कदाचित तुमी तेन्ना तांकां बांदूंक दिल्या आसतली. म्हणून ती घरां लोकांची जी रेग्युलरायज करपाचें जे आसा ते कोर्टान घालचे. जी तुमी तुमचे पेमेंट जो आसा हो तेंच्या कडल्यान घेवन आमी दिवपाक तयार आसा. त्या खातीर तुमी म्हणजे खंयसरूच कोर्टान न वयता परत एकदा म्हणजे लोकांक सहकार्य करचें जेणे करून ही घरां मोडची न्ही हो सरकाराचो उद्देश आसा. मायनिंग विशया वयल्यान मुळगांव पंचायतीची आयतारा जाल्ली ग्रामसभा तापली. गांवचे प्रस्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली. मायनिंग प्रस्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो. खेळा मैदानाचो मुद्दो लेगीत ग्रामसभेत तापलो. ह्या वेळार 50 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. राज्यात सध्या म्हजे घर येवजणेची चर्चा बरीच नेटान चल्ल्या. कांय वाठारांनी ह्या येवजणेक येवकार दिला जाल्यार कांय वाठारांनी ह्या येवजणेक लागून जावपी परिणाम मुखार हाडला. ह्या येवजणेची सुरवात मये गांवच्यानच जाल्ली. आयतारा जाल्ले मये वायगिणीचे ग्रामसभेत मायनिंग कामगाराच्या विशयाचेर आनी म्हजे घर येवजणे वयल्यान बरोच बोळ जालो. मयीच्या थळाव्यांनी आदींच सनदा खातीर वावर सुरू केला खंय. ताका कांयच म्हत्व ना. मये क्लास 2 दिला ताचे आमी कितें करपाचें? म्हजे घर येवजण आनी आमी परत कित्याक करपाचें? हे सरकार पयलीं काय आमचो आजो पणजो पयलीं अशे प्रस्न आतां मयीच्या थळाव्यांनी करत म्हजे घर येवजण म्हळ्यार भाजपा सरकाराचो जुमला आसा असो आरोप करीत सरकाराक धारेर धरले. थाराव घातला की आमचो आजो पणजो शेतां परत कुळागरां तरी ती आमचेर सरकारान म्हणजे आमच्या सीएमान हेचेर पयलें दखल घेवची. ती आमकां दिवच्यो. कित्याक तर आमचे आजे पणजे हे करून येयलेले. म्हाजें घर म्हाका गावलें म्हणटा ती गांव आहे. आमची गोरवां गांवचे गोट्या ते गांव आहे. हे आमी आमच्या पंचांनी राखून दिल्लेले आहा. जो मायनिंग ब्लॉक जो गव्हर्मेंटान एलॉट केल्लेले आसा आयज जे पयलींची चौगुले मायनिंग जी आसली पळय ती साळगांवकाराक दिल्ली आसा आनी ते साळगांवकाराक दिल्या प्रमाणे जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें की जे पयलींचे कामदार आसा ते परत करपाक जाय, घेवपाक जाय तांकां आनी जो कामदारांक किंवा लोकल जे सफरर्स आसा तांचो बारीक मोठो धंदो कोण करता तर तांकां हे प्रिफरन्स पयले दिवपाक जाय. जेन्ना गव्हर्मेंटान पळय तावान सामकें व्हडलें म्हजें घर म्हणून हें केल्लेलें आसा. हें म्हाजें घर म्हणटा पळय तें मयांतूच इनॉग्रेशन केलें सीएमान येवन, हेच पंचायतीन केलें. अरे जो मयाचो प्रश्न आसा पळय जी क्लास 2 दिल्लो आसा पळय तेजें आमी कितें करपाचें? म्हाजें घर म्हणून आमी परत आनी कितें करपाचें? म्हणून आमीच हांगासर दाखोवपाचें की आमी इलिगल म्हणून. गव्हर्मेंट पयलीं काय आमचे आजो पणजो पयलीं हांगासर गोंयान जे स्थायीक जाल्लेले आसा पळय ते गव्हर्मेंट हेच्या पयलीं आमचे आजे पणजे बीन आसा. गव्हर्मेंट मागीर म्हणजे गव्हर्मेंटान आमच्या आजा पणजे विकते घेतला अशें आसा कितें प्रूफ आसा तर म्हणजे आमी तांकां प्रश्न केलो पंचायतीक सरपंचाक किंवा सेक्रेटरीक की जी आतां म्हाजें घर म्हणजे फॉर्माचे तुमी दिल्यात पळय ती
फॉर्मां आमी एप्लाय करपाची काय ना म्हणजे आमचे जे पयलीं प्रोसिजर जाला सनता खातीर थोड्यांक दिल्या थोड्यांक दिवंक ना अजून पर्यंत मग ताका काय व्हॅल्यू ना तर तसोच आनी एक प्रश्न तांकां मांडलो की नवीन एमेंडमेंट प्रमाणे 2014 जो कायदो केल्लो कॉन्स्टिट्युशन कायदो केल्लो गोवोरमेंटान तितून आतां एक नवीन फ्रेश एक एमेंडमेंट केल्लेलो आसा की जो कोण काचकार आसा कोण कुळागर आसा कोणाचे 1 लाखभर स्क्वेअर मीटर म्हणजे ते शेत आसा ते शेतां जर तो कसयता थंयसर तो उत्पन्न करता तो आतांच करिना 2017 किंवा तशें करूंक ना तेंची पिढीन पिढी करीत येयलेली आसा जर तेज्या प्रमाणे जर एमेंडमेंटा प्रमाणे तो म्हणटा गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमकां फक्त 5,000 स्क्वेअर मीटर मेळटली म्हणून बाकीची खंय गव्हर्मेंटाक जमा जातली म्हणजे तुमच्या बापायची ती जागो बारीक एक प्रश्न करतात तुमकां तुमच्या बापायचो काय आज्या पणज्याचो आहे गव्हर्मेंटाचो अरे तेंची पिढी मरे हांगा ते काजी करतात मरे ताजो बापूय करता आजो करीत पणजो करीत कितलीशीच वर्सां पयलीं करीत मरे गोवा लिबरेशना पयलीं पासून तांकां आसा मरे ते आनी आतां तुमी सांगतात की 5,000च मेळटले म्हणून म्हणजे कितें तर ही दादागिरी जाली ही हुकूमशाही जाली लोकांक तुम्ही गृहीत धरता आणि हे म्हज्या घराचे जुमला हाडून दाखयतात आणि जुमला बीन कोणी म्हटलेलें जे जुमला जो फामाद आसा पळय देशाचो अमित शाह आसा पळय त्याच जुमलाक तुम्ही हे जुमला अनावन्स करपाक हाडलो हांगासर बारीक विचार करपाची गोष्ट मयेचो सरपंच मय वेंगणी पंचायत सरपंच वासुदेव गांवकार आयज आमची ग्रामसभा आसली आणि आयज ग्रामसभा खेळमेळीत जाली थोडेशे प्रश्न असले आमच्या ग्रामस्थाचे प्रश्न असले माझे घर संदर्भात आणि आमचे लोकलांनी थोडे प्रॉब्लेम असले ते प्रॉब्लेम हांव ते व्यवस्थित सुरळीत पार पडटलो आणि त्यांचे प्रश्न सोडटलो म्हणजे हेचो कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो विशय येयलो कस्टोडियन प्रश्न येयलो सनती संदर्भात त्या संदर्भात आता म्हज्या घरांनी ते जे संदर्भात ते पयलीं तांकां सनत दिल्ली ती सनत आणि ही सनत हेजो डिफरंट कित्याक म्हणून काही ग्रामस्थांनी म्हाजे कडेन प्रश्न उपस्थित केलो त्यांची माहिती हांव डिटेल आमच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन वचून हांव इन्फॉर्मेशन घेतलो आणि मागीर तांकां हांव नेक्स्ट ग्रामसभेक ते हांव प्रश्न तेंचे कडेन मांडटलो मायनिंगचो कितें तरी विशय आणि मायनिंग संदर्भात जालें की त्यांची जी आमचे शेतकार भावाचे थोडे कॉम्पिटिशन दिवंक ना आणि दुसरे आमचे कामदारांक लोकल आमचे भरती भायले घेतात तेन्ना त्या संदर्भात त्यांची जी मायनिंग एनओसी दिल्या जर तर आमकां ते सहकार्य करिना तर ते एनओसी रिवोक करची अशी आयचे ग्रामसभेत हो प्रश्न मांडलो गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो प्रस्न थळाव्या लोकांक सतायता आयतारा कोलवा पंचायतीच्या ग्रामसभेत भटक्या सुण्यांचो विशय चर्चेत आयलो भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या देखून भटक्या सुण्यांक कालाशिरो दिवपा खातीर प्लॉट दिवपाचो यत्न सुरू आसा अशें सरपंचान सांगलें तशेंच रस्तो रुंदीकरणाचो विशय ग्रामसभेत चर्चेत आयलो MDR रस्त्याचे 25 मीटर रुंदीकरण न करता फकत 10 ते 15 मीटर करात अशी मागणी लोकांनी केल्या अशें सरपंचान सांगलें तशेंच हेर कांय विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली आम्ही बंद करा म्हणून सांगलेले आसा तांकां दुसरो आमचो बफर झोन मार्क करा म्हणून सांगलेलो आपण हेजेर ते अजून कांयच करिना आनी ह्यो दोन गोश्टी जायना तो पर्यंत हांगा कांयच जावचें ना मायन जी आसा ती आपली दादागिरी हे करतले आनी जर वेळ पडलो जाल्यार आमकां परत एकदा वयर वचून ती कंप्लीट बंद करची पडटली तो पर्यंत आमचे प्रश्न सॉल्व जायना तो पर्यंत तांकां कांयच काम करून दिवपाचें ना भोवसो जेन्ना आमी ठाम निर्णय घेतले तेन्नाच ते जागे जातले हांव तुमच्या कडेन एक मागता पंचायती कडेन मागता की मानस बागार म्हणटा ती त्या लोकां खातीर आनी आमच्या ह्या गांवकारवाड्याच्या लोकां खातीर सगळ्या मुळगांवच्या लोकां खातीर एक मानस बाग म्हणटा ते आमी एक जनरल बॉडी मिटींग घेवया त्या लोकांची आनी हे आमी कितें आहा ते तेज्या प्रमाणे फुडले स्टेप घेवया अशी ग्रामसभा जाली मुळगांव पंचायतीची आनी त्या ग्रामसभेक आमी मायनिंगेचो इशू हो मेन उखलून धरलेलो जेणे करून आमच्यो 15 डिमांड्स आहा ते पेंडींग आहा मेन तितूंतलो मेन म्हणजे आमची घरां देवळां लिजान जी घातल्या ती लिजांतली देवळां काडपा खातीर आनी
आमचे बाउंड्री मार्कींग करपा खातीर हो इशू सगळ्या लोकांनी उखलून धरलो. सांगपाची गजाल म्हणजे आयज पर्यंत आमची कितल्योश्योच मिटींग डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जाल्यो, मामलेदारा कडेन जाल्यो, पण अजून पर्यंत हो आमचो इशू सॉल्व जायना. म्हणून हेच्या फुडें आतां कितें चिंतलां आमी, एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा पंचायतीन, ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलां की आमी लेटर करतले आतां डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदाराक, PI. जर 15 दिसां भितर आमचें हें सॉल्व जायना जाल्यार आमी फुल्ली मायनींग मुळगांवान चलता ते सगळें ऑपरेशन बंद करतले बाय फोर्स. आनी हेचेर जें कितें आहा मागीर ते लॉ अँड ऑर्डर क्रिएट जाता तेका जबाबदारी गव्हर्मेंट मिशनरीज आसतली, हें हांव सांगूंक सोदतां. जाल्यार आमचे मूळ गोंयचे ग्रामस्थ खूब आसले, कांयशे विशय तापले मायनींग खातीर. आमी तांकां एक रेजोल्युशन दिलें, म्हणजे 15 14 पॉयंट दिले तांकां, तेंचे कांयच विशय ना. म्हणजे फाल्यां आमी परत कलेक्टरा कडेन परत एक डेट घेतल्या, ती आमची लास्ट डेट आसतली. आनी कितें करून ते सगळे ग्रामस्थ आक्रमक जाल्ले आहा. कित्याक एक तर टोटली बंद करचें पडटलें. दुसरी गजाल म्हणटा ती एक तर तेंच्यांनी फॉरेस्ट जी झाडां आसली वयर ती आख्खी तरी झाडां म्हाका दिसता मारले आनी हें केलें सगळें. आनी पंचायतीन आतां तेंच्यांनी सद्या फॉरेस्टाक सायड इन्स्पेक्शन करून फॉरेस्टाचो रिपोर्ट दिवपाचो आसा. आनी जी मायनींग जातली, मायनींग बाकीचे कितें बाकी ते मायनींग म्हणजे कितें आमकां आमचे एका कलेक्टरा कडेन गेल्ले, कलेक्टर सविस्तर सगळी स्टोरी सांगली. आतां ह्या फावटी तो उरतो कलेक्टर, वयता ते डेट दिता, आमी वयता येता. ती आतां डेट आसतली तेंची लास्ट आसतली. हय, ग्रावंडाचें आमी काम तांकां सांगता ऑनगोईंग. भायर आमची पणजीन आसात, एकूच फक्त कॅरी काडच्या दिवून तें काम 110% जातलें ग्रावंडाचें. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो प्रस्न थळाव्या लोकांक सतायता. आयतारा कोलवा पंचायतीच्या ग्रामसभेत भटक्या सुण्यांचो विशय चर्चेत आयलो. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. देखून भटक्या सुण्यांक कालाशिरो दिवपा खातीर प्लॉट दिवपाचो यत्न सुरू आसा अशें सरपंचान सांगलें. तशेंच रस्तो रुंदीकरणाचो विशय ग्रामसभेत चर्चेत आयलो. MDR रस्त्याचे 25 मीटर रुंदीकरण न करता फकत 10 ते 15 मीटर करात अशी मागणी लोकांनी केल्या अशें सरपंचान सांगलें. तशेंच हेर कांय विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. आज ग्रामसभा डिस्कशन म्हणल्यार regarding MDR road, which is notified as 25 meters, and now people are asking for 15 meters, and some have other views as well with 10 meters. That will be finally decided at the Panchayat body meeting. Second issue was that regarding the water, scarcity of water, and third thing was the ponds and access to the fields. I see that it's a genuine point for access to the fields, because without having an access, now since all this farming is being done as mechanized farming, so they need an access to go to the field. So mechanized trawlers and harvesting machines need an access. So it is a actually genuine point, need to be also considered by the Panchayat and put forward before the government authorities. Street dogs becomes a nuisance everywhere. In the villages like Sennabadni, I'm coming from the village from Sennabadni, there are about 15 to 25 dogs. We can see, and there's a foreign couple who comes to feed them every day in the morning and the evening as well. But their identity are still we don't know who are they. And we also don't know whether they have been registered under NGO or they can feed their dogs. But second thing is that they're feeding the dogs on the road, right on the road, which is very dangerous. The dogs get little aggressive, the passerbys, and they attack the people. I feel that the government should come with some policy where the certain place has to be nominated or been acquired or has to be notified to feed the dogs. It should not be within the public. आज आमगे ग्रामसभा 4 पॉइंट आसले. एक फार्मर्सा वयर ट्रेडिशनल एक्सेस आला तो, आनी दुसरो आसलो तो आमगेलो रोड बायंडिंगाचो 25 मीटर जातो. आमगे ग्रामसभा ते डिस्कस केला लोकल्सांनी की आम 15 मीटरूच जाय म्हणून 15 मिटर्स. आनी दुसरो आसलो तो आमगेलो स्ट्रे डॉग्स. फोर्थ वन आमगे पॉन्ड चाललो. स्ट्रे डॉग्स आमी डिसिजन घेयला की आमी एक प्लॉट अलॉट करतली आनी मागीर थिंग स्टलायज करपा म्हणून सगळे स्ट्रे डॉग्स हांव. अजून आमी प्लॉट हे मेळना,
तो प्लॉट हूंय जाल्यार एक्झिक्यूट करतली आनी मागीर ती ऑन करतली इन्स्टॉलेशन. लोकां ते सगळे ट्युरिस्ट पळय येताय ते हूंय डॉग्स रस्त्याचेर चोयले म्हणटरी तेंक बिस्कीट घाताय कितें खावपाक घाताय आनी मागीर ते एग्रेसीव जाताय आनी मागीर ते घांसमार वयताय लोकां. तेका लागून ते स्ट्रे डॉगाक ना. तेका लागून आमी ते कितें जाल्यार इनिशिएटीव घेवन एक करपाक सोदिना ग्रामसभा डिस्कस करता. ते शेतकारांचे कितें करता? शेतकाराक कितें जालां तेगे शेतां थिंग सकला सो ते ट्रेडिशनल एक्सेस मागता पूण ते एक्सेस दिवपाक तीन 3 जाण बाकर आहाय. सो तेका लागून तेका आमी सांगिलां तूं बाकरां कडेन एक कॉल हियरींग काड आनी डिस्कस करून उलोवया आनी मागीर तेगे मॅटर कितको सॉल्व करूं जाता ती चोवपाक. कितें आमच्यान डायरेक्टली तेका एक्सेस ती तुमकां सांगूंक जायना कित्याक ती 3 ओनर्स आहाय लँडलॉर्ड्स आहाय आनी मागीर सकला तेगे शेतां आहा. तेका एज अ गुड वील आमी तेका हें करपाक हेल्प करपाक ते कोताय. रोड बायंडिंगा लागून ग्रामसभा डिस्कस केला आमगे एप्लिकेशन आपले. सो सगळे रोड बायंडिंग जाताय ते 25 मिटर्स आहे. इंटरनल रोड इंटरनल रोड्स नॉट इंटरनल एअरपोर्ट एअरपोर्ट चिकाली टू बेनावली MDR रोड हो MDR रोड 25 मिटर्स जाता ते मागताय 15 मिटर्स वचून कित्याक लोकांगे शॉपां मागीर ओल्ड एन्सेस्ट्रल हावजीस बी आहाय ती जातली न्हू इफेक्ट जातली लोकल्सां तेका लागून. सो आमी ते डिसिजन घेयला तो. देऊळवाडा मांद्रे वाठारांत संदीप शेट मांद्रेकार हो कलाकार फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं तुळशी वृंदावनां तयार करता. इतलेंच न्हय जाल्यार पुतळे आनी चित्रशाळेंत गणपतीच्यो मुर्त्यो लेगीत तो तयार करता. तरणाट्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे परस ह्या क्षेत्रांत काम केलें जाल्यार तरणाटे बरो वेवसाय करपाक शकतात अशें संदीप सांगतात. जाली म्हाका दिसता जवळ जवळ 1919 खूब वर्सां पळय पिढ्यान करतात. 12 म्हयने चालू असता पण चड मातशे चड बिजी असता मागणी असता दिवाळेक तुळशीची लग्ना खातीर 100 करतात पूण ऑर्डर आसात तशी ऑर्डरी आसा ऑर्डर आहात तशी. माझ्या कडेन जवळ जवळ म्हाका दिसता 350 पॅटर्न आहात डिफरंट 350 डिफरंट पॅटर्न आहात जाय तसले. ओके. आणि तुम्ही कामगार खंयच्यान लोकल काय मागीर आमचे हांगातले महाराष्ट्रातले ती एका फुटाची बारीक गेली अशी. ओके. आणि मागीर व्हडल्यान व्हडली आहा ती 2 मिटराची ती देवळांक बी बसयतात व्हडली. आमी बसोनूय दिता रंगोली दिता फुल प्लस हांगा जाय जाल्यार हांगा पेंडी आतां दिसता ते सगळे ऑर्डरचे आहात रेडी आहा फक्त गाडयेन घातले अवेलेबल आहा. कामां चालू असतात हय दीपस्तंभ ओके डिझायन वर्क आर्काडे प्रवेश दावर प्लस तुळशी फाटी तुम्ही आयिल्लेत तोंडाय केल्ली चालूच असता काम 12 म्हयने काम चालूच असता. आवड आसा न्हू पयली वचून आनी कितें ती शिकोवपाची गरज ना कोणा कडेन शिकपाक वयपाची गरज ना. पयली पासून घरान आसून आहा न्हू ते ते दवरला काय ना मन लावन आनी आवड जाय येतात म्हाजे कडेन शिकपाक येतात कॉलेजींतले सकाळच्या कॉलेजीन सांजचे येतात ते तांकां पेंटींग वर्क दाखयतात आनी कितें कलरींग जाय करपाक ते दाखयतात. जाय तशें करियर बरें करूंक शकता. नोकरे पेक्षा आपलो स्वताचो बिझनस आहा जाल्यार भिवपाची गरज ना न्ही. मोल्ड असतात फायबरचे सिमेंटाचे मोल्ड आनी मागीर ताका तेल मारून नटबोल्टाचे टायट करून ते बरें सिमेंट मारून जाय जाल्यार खेका काबळो यूज करपाचो आनी सिमेंट घालून काडपाचें. एक दीस काडली काय दुसरे दीस ती जैत दवरप सुकोवपाक. तिसरे दीस मागीर ओपन केली काय फिनिशींग केली काय जाय ती पेंटींग तुका जाय ती करूं येता. वादळी वाऱ्याक लागून लुकसाण जाल्ल्या दिवचलच्या मये वाठारांतले बागायतदार सामके काजापूल जाल्ले आसा. सरकारान लक्ष घालून आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी बागायतदार करतात. फाटल्या मंगळारा सांजे गडगड मारून पडिल्ल्या पावसा वेळार मयी वाठारांत वादळी वाऱ्यान धुमशणां घातिल्ली. ह्या चक्रीवादळात झाडांची पडझड जाताच बागायती पिकांची लेगीत नाशाडी जाल्ली. ह्या चक्रीवादळाक लागून माड तशेंच माडयो आनी केळी मोडून पडल्यात. हाका लागून बागायतदाराचे 5 लाखां परस चड लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी बागायतदार करतात. माझे खूप नुकसान झालं. माडयो हे जाले माडयो खूप मोडल्या आणि 4 माड पडलेले आसा. पण त्याच्या उपरांत आता कोण येवंक ना हांगा सध्या कोण एग्रीकल्चर मनीस येवंक ना. हे आमचे तलाटी कोण येवंक ना बघपाक हांगासर. पण साधारण तुवें कितली नुकसाणी जाल्या असेल? 1 लाख नुकसान जाल्ली आसा. 70 माडी हे जाले म्हाजे पडलेले आसा. म्हणजे उमटून पडल्यो? उमटून पडले मोडल्या कावळे बी मोडलेले आसा. तलाटी येवंक ना एग्रीकल्चर मनीस कोण येवंक ना हांगासर बघपाक.
बाकी आनी कोणा मनशाक बिगडना न्हू. ना आनी कोणाक काय जावना फक्त हेच बागायती पिकाची पिकाचे सगळे हे नुकसान म्हणजे खूब म्हणजे काडपाक प्रॉब्लेम जातलो इतले पयले. त्या दिसा वारो पावस इतलो येयलो की पावस कमी म्हटल्यार वारोच भयंकर येयलो जेणे करून आमची जितकी बागायतीची नुकसाण जाल्या मोठी मोठी झाडां पडली माडयो मोडली अशीच असो वारो पावस केन्ना आमी आयुश्यान पळोवंक नासलो. म्हणजे पावस जर येतालो पूण वारो इतलो भयंकर की म्हाका आतां 60 वर्सां जालीं म्हटल्यार असो वारो आनी केन्ना पळोवंक ना. चक्रीवादळ कशें जालें आनी जी लुकसाणी जाली इतकी लुकसाणी केन्नाच जावंक नासली आनी ती म्हाका दिसता भयंकर म्हणजे भयंकर. साधारण कितले आसतले लुकसाणी? साधारण म्हाका दिसता ती 2 लाखाची लुकसाण जालां. माडूच 4-5 माड मोडून पडले, माडयो 50 मोडल्यो, केळी बाकी सगळे अशी गेल्यात बारीक आनी मोठी झाडां हांगा पडल्या. गव्हर्मेंटा कडेन मागणी ही आसा की कितें आमकां इतकें आतां उत्पन्न जावपाक परत भयंकर टायम लागतलो न्ही. आमचे पळय हाज्या बापायच्या हाज्या पंजाच्या टार्गेटची न्ही. आतां आमी लायली झाडां जाल्यार मागीर ती केन्ना जातली. ती आतां जेन्ना उत्पन्न दिवच्या टायमार ती गेली झाडां म्हणटकीर आमकां खूब लॉस जाला न्ही. तेन्ना गव्हर्मेंटान कितें तरी आमकां हेल्प करपाचें अशें गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाजे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा.